काणी सुमती काणयेकार हेमाचार्य सादर करपी जेरी डिमेल्लो बेंदूर। नर्स मुजे सडशी येवन आबा म्हणटानाच हांव तेवशेल्या चिन्नाच्या संवसारांत हांव हेवशेल्या संवसाराक फाटीं उलों। भोवशा त्या पर्यांत हांव म्हज्या सुमतीचें स्तिमीत होगडावन बसुलों। आबा तुज्या दोळ्यांनी दुखां? हांवें अवचित म्हज्या दोळ्यांचेर हात भोंवडायलो। वय, म्हज्या दोळ्यांनी दुखां भरलेलीं। नर्साच्या सोबीत तांबड्या गोऱ्या तोंडाक पळोवन हांव हांसूंक प्रयत्न करी लागलों, पूण म्हज्या तोंडार हांसो उदेल्यो नात। कितें चिंतून आसलोय आबा? तुज्या कुटुंबा विशयांत? ना म्हज्या पुता, हांवें म्हळें मोगान। तूं म्हजी इतल्या मोगाची नात आसतना हांव कुटुंबा विशयांत कित्याक चिंतूं? हांवें ताच्या पाठीर हात सरयलो। आबा बेजार करिनाका, नात इंजेक्शन घेवन आयल्या। हांसून हांसून ताणें इंजेक्शन म्हज्या दाव्या कुल्याक तोपलें आनी तें हांस्याचीं ल्हारां उचलावन चलतेच रावलें। म्हज्या कुडांत हांव परत एकसुरो जालों। नतलांच्या फेस्ताक एकच हप्तो उरलो। नताल म्हणटाना म्हजी चिन्नां पाटीं उबलीं, लोव उबी जाली, दोळ्यांनी परत दुखां भरलीं। त्या एका दिसा हांव खटल्यार बसून म्हाका हाडून दिल्ल्या चायेंत ब्रेड बुडोवन खातालों। सांजेची सावळी कुडांत प्रसारली। तितल्यार म्हज्या कुशीन तावन पाशार जावचें एक नेणटें चेडूं एका म्हाताऱ्याक पळयिल्लेंच लागीं आयलें। हांव ताका पळोवन हांसलो मात्र। ताका म्हज्या दोळ्यांनी कितेंगी आकर्शण भोगलें जायजय। गुड इवनिंग, तें म्हणालें हांसून। गुड इवनिंग बेबी, नीनु यावा क्लासिनल्ली? हांव क्रिस्तांव आबा, म्हजें नांव सुमती। हो, हांव म्हज्या ल्हानपणांतय लजेवन गागेवन आसतनाच तेंच विचारी लागलें। आबा, तुका कितें जाता? ताप, खोंकली? ना पुता, म्हजी तितली व्हड पिडा न्ही। म्हजी ल्हान पिडा म्हातारपणाची, हांवें हांसून जाप दिली। छे, बिनमोत्यान म्हणालें तें। हांवें हळवायन तकली उखलून ताका पळयलें। मोवाळ, सुंदर मुखमळ, चड म्हळ्यार 10 वर्सांची प्राय, हांसतें तोंड। तुजे खातीर हांव मागतां आबा, जेजू तुजी पिडा बेगीनच गूण करतलो। म्हजो हात धरून म्हणालें तें। ही गूण जावची पिडा न्हय पुता, म्हळ्यां हांवें निराशिताळ्यान। दुसरें कांय उलोवंक कळनासतना तें म्हणालें, आबा हांव आतां वचूं? आमकां पिडेस्तांची बेटकन वेग्गी येवंक सांगिल्लें, पूण तीं सकट चेडवां हांगा येवच्या बदलाक त्या मैदानार क्रिकेट खेळचें पळयतात। हो, म्हळें हांवें आनी हात उखलून सुमतीचेर बेसांव ओडून म्हणलें, वच पुता, तुवें उलोवन म्हजी दूख इल्ली हाळू केली। तुका देव बरें भुरगें करूं दी। हांव फाल्यां सांजेरी तुका पळोवंक येतां आबा, अशें म्हणून चिंतला बरी तें उडक्यो मारीत धांवलें आनी हांव ताची सोबीत साल पळयत रावलों। कितलें मायपासी भुरगें, हांवें चिंतलें म्हजे इतल्याक। देव 100रांत एका तरी अंजाळ चेडवाक रस्ता तें खंडीत। उपरांत हांव सांजेची मागणी करच्यार पडलों। दुसऱ्या सांजेर हांव सुमतीक राखून रावलों। काळोख पडच्या पयलें तें आयलें। आदल्या सांजे बरीस मोवाळ उतरां उलयलें। आबा, तूं कंतिश्ट दिसताय कितें? तुका कसली पिडा आबा? हांव ओगेच रावलों। येदेशा ल्हान चेडवाच्या मतींत हांव म्हजी पिडा सांगून कित्या वादळ उठो म्हणून लेखलें हांवें।
पूण म्हाका ताणें तितल्यार सोडलें ना. म्हजो हात ओडून धरन तें म्हणालें, आबा, म्हाका सांगा न्ही तूं. हांव कोणायकी सांगना आबा. उपरांत ताकाच बगलें जायजय, आपणे मालगड्यांक दोसचें समानय म्हणून. ताणें विशय बदलिलो. आबा, काल राती आमकां सांगाता मागणें करूंक आसलें. हांवें तुजी पिडा गूण जावचे खातीर मागलें. तूं खंडीत बेगीनच बरो जातलो आबा. आनी बरो जाल्लोच हांव तुका हाताक धरन आमच्या ऑर्फनेजीक आपूण व्हरतां. हांवें एकाच ताणें तकली उखल्ली आनी ताच्या मुखामळार अकस्मीत दिश्ट घाली. ऑर्फनेजीक इतलें सोबीत नेणटें आंजाळ चेडूं अनाथ आनी कोवें ताच्या अनाथालयांत आसा म्हणून हांवें चिंतूंक नातलें. बिरमोतेन हांवें ताच्या मुखामळार दिश्ट घालनच रावलो. सुमती लजेन आपली तकली पोंदा घाल म्हणालें, कित्याक आबा तशें पळयताय? तूं खंय रावताय पुता? तुजी आवय बापूय? ना आबा, हांव निर्भागी. म्हाका आवय बापूय कोणीय नात. हांव अनाथ आबा. हांव ऑर्फनेजीन रावतां. ताचो ताळो क्षीण जाल्लो आनी दोळ्यांनी दुकां भरलीं. हांव कश्टांनी म्हज्या काटये वयलो देंवलो आनी ताका म्हज्या वेंगेंत आरावन घेवन रडलोंच. तूं अनाथ न्हय पुता. आस्तावन तूं म्हजी नात आनी हांव तुजो आब. सुमतीच्या दोळ्यांनी संतोशाची आनी दुखीची संमिश्र दुकां सांगाता मेळोवन मोतयांबरी उजळोवन उपरांत देंवोवन गेली. त्या उपरांत हर दिसा सांज जाताना सुमती येतालें. आपल्या कोवेंतांतल्या ताच्या सांगातिण्यांचे गूण तांणी एकामेका कडचे ते तमाशे इत्यादी सांगून तें म्हाका संतोश जायतालें. सुमतीन म्हजे सटशीन येवंक सुरू करतस म्हजे वळवळे हळू जाल्ले बरी म्हाका भोगतालें. सांज जाताना हांव ताच्या येण्याक राखोवन रावतालों आनी तें येवन वेतस निराशेन आनी भोव एकसुरपणान कितेंगी सुकलेले बरी जावन म्हजी मागणी हांव सुरू करतालों. एक दीस सांजेर सुमती आयलें ना. म्हाका कितें कितें दुबाव दसूंक लागले. चेडवाक कितें जालें गाय? हुशार ना गाय? वा म्हाका पळोवंक येताना कांय तरी घडलें गाय? असलीं सबार चिंतना म्हाका बेश्टाय लागली. हांव सुमतीच्या येण्या खातीर बागला कुशीनच दिश्ट घालून रावलो. पूण सुमती आयलें ना. हांवें निराशेन मागणें सुरू केलें. दुसऱ्या दिसा सांजेरय तें आयलें ना. म्हजें सैरण पुर्तें चुकलें. हांव हळू बेत तेंकून आस्पत्रेच्या प्रवेश द्वारा लागीं गेलो आनी थंयसर बेतांच्या कदेलार बसून मार्गा कुशीन भोव पयस पर्यंत दिश्ट घालून रावलो. बसल्या थंयच हांवें मागणें सुरू केलें. म्हज्या नातीक सर्व कश्टांतलें राग देवा, म्हाका अनाथ करी नाका. इतल्यारच सुमती आपणा सांगाता एका माद्रीक आपूण हाडून आयलें. ती कोवेंताची वडील न्ह. तिणें म्हाका सुमतीची भोव दयाळ जिणी विवरसिली. सुमती आवकार आवयक जल्माल्लें. एका फांत्यार 9 म्हयन्याच्या बाळाक ताच्या आवयन कोवेंताच्या मेटार सोडुलें. त्या दिसा तावन कोवेंताच्या माद्रीनी आपल्या अनाथालयांत ह्या मासूम बाळाची वर्त्या जोगासायन पोस केली आनी आपल्याच ल्हान भयणी बरी सगळ्यांनी ताची साखरी केली. कोवेंतांत सर्व सिस्टरां तसो वर्तो कोंडाटो करतालीं. पूण सुमतीचें पाड नशीब तितल्यारच मुग्दोंक नातलें. तें उसमोडीच्या पिडेन फाटल्या 3 वर्सां तावन कश्टातालें. दिसाचें तें आपल्या सांगात्या खेळटालें, इस्कोलाक वेतालें. पूण रात जाल्लीच ताचे वळवळे सुरू जाताले. तें वोंतें पडोवन खोंकतालें.
सिस्टरांनी ताका रातीचें हेरां सांगाता ऑर्फनेजींत सोडिनासतना आपल्या सांगाता कॉवेंतांतल्या घरांतच न्हिदावचें आसलें. उसमोड सड जाल्ल्या राती तें खंयच्या एका सिस्टराच्या उस्क्यार पडून कोंकतालें. कॉवेंताच्या वडीलनीन सुमतीची काणी सांगतना म्हाका रडोवंक आयलें. पूण तिचे मुखार एक दादलो जावन हांवें रडचें समान न्हय म्हणून चिंतून हांवें म्हाकाच सांबाळलें. आदल्या दिसा तें येनाशें रावुल्ल्याक ताची उसमोड सडल्लीच कारण म्हणून वडीलनीन सांगतना हांव सुरसुरलों. हांव बेत तेंकून तरी ताका कित्याक पळोवंक सोंकलो ना तें चिंतून. सुमतीक वोकात घेतच ती फाटीं गेली. वेच्या आदीं दुखेस्त ताळ्यान सुमती म्हणालें, म्हजे खातीर माग आबा, हांव तुजे खातीर हांव मागतां. आमी दोगी पिडेस्तां. आनी तें हांसून गेलें. पूण म्हाका हांसो आयल्यो नात. ल्हानतावन म्हाका भुरगीं म्हळ्यार जीव. भुरग्यांक कांय पिडा आयली तर म्हाका तडवा नातलें. म्हज्याच मालगड्या पुताक 12 वर्सां पर्यंत उसमोड आसली आनी त्याच उसमोडेन ताचो जीव चिवलो. म्हाका आसलो एकलोच पूत. ताच्या पटापट म्हजी तरणाटी पत्नी अंतरलेली. अशें भोव तरण्या प्रायर हांवूय अनाथ जाल्लों. म्हज्या आवय बापायन ह्या आदींच संवसार सांडुल्लो. लागशिल्लीं सैरीं आनी मोगाचीं कोणी म्हाका नातलीं. म्हज्या पिडे खातीर आनी उतर प्रायर म्हजी साकरी कडची कोणी नात म्हणल्या खातीर म्हज्या गांवांत हांव 40 मैलां पयस आसच्या ह्या आस्पत्रेंत मरण पर्यंत शाश्वीत आसरो हांवें मागलो. म्हजी म्हणली सगळी आस्त हांवें ह्या आस्पत्रेक समर्पिल्ली. अशें ह्या आस्पत्रेंत गेलीं 15 वर्सांत हांव म्हजी साकरी जाताली. एका लेखान हेंच जावन आसलें म्हजें घर. हांगाचे दाक्तेर आनी नर्सांस म्हजें कुटाम. पूण कित्यागी कठीण एकसुरपण म्हाका भोगतालें. ह्या संवसारांत म्हजें म्हणलें, म्हजे कश्ट समजोवचे, म्हाका बुजावण दिवचें कोणी ना म्हणली चिंतना म्हजे थंय जागी जाताना म्हजी पिडा सडात वेता अशें म्हाका भोगतालें. पूण सुमतीची काणी आयकल्या उपरांत म्हजें अनाथपण आनी पिडा कांयच न्हय म्हणून म्हाका कंडी जालें. उपरांतल्या दिसांनी सुमतीची उसमोड चिक्के रावून आयिल्ली आसतली. सदांच सांजेर तें म्हाका पळोवंक येतालें आनी ताचे लागीं उलयतां हांव म्हजें मातरपण विसारतलों. एका दिसा सांजेर सुमती येताना ताच्या कपालार भियाच्यो, अजापाच्यो आनी कौतुकेच्यो मिरयो आसल्यो. हांवें विचारलें, सुमती, तूं कितें आज एकतर दिसताय? तें तितल्याच आतुरान विचारय लागलें, आबा, तुवें सिस्टरांक पयशे कित्याक धाडून दिले? तुकाच खर्चाक पयशे नात. तूं कामाक वचनाय न्हय आबा. हांव हांसलों. सुमतीच्या खर्चा बाबतीं ही म्हजी काणीक म्हणून हांवें आदल्या दिसा कॉवेंताच्या वडीलनीक 10,000 रुपयांची एक चॅक धाडिल्ली. ही गजाल वडीलनीन ताका सांगली आसतली. हांवें समाधानान सुमतीच्या केंसांनी म्हजे जुनकाट हात खेळोवन म्हळें, पयशांक म्हाका उणें ना पुता. उणेंपण बऱ्या भलायकेचें आनी सुखी कुटुंबा जिवनाचें. पूण तुवें म्हाका एक सूख दिलाय म्हज्या बाळा. नातीक कुमो करचें एका आबाचें कर्तव्य न्हय गी? ना तर कोसलो आब हांव तुजो. सुमतीक म्हजी उतरां नाटवलीं जाय. तें थंड रावलें आनी उपरांत कितेंगी चिंतून म्हणालें, आबा, क्रिस्मसाक आनी थोडेच दीस उरल्यात. आमच्या चापला भायर व्हडलो जैत गर्दानाचो गोठो करतात. वय गी, शाबास, हांवें म्हळें. हांवें तुज्या ह्या कुडांत एक गर्दानाचो गोठो करी जाय गे आबा. हांवें ताच्या तोंडाक पळयलें. सुमतीच्या तोंडार आतुराय आनी संतोश आसलो. म्हज्या आस्पत्रेंतल्या जिणयेंत
हांवें गर्दनाचो गोटो पळयनासतना 15 वर्सां उतरलेलीं. संतोशान हांवें म्हळें, खंडीत कर पुता, म्हाका भारी संतोश. आनी फेस्ता दिसा आमी दोगांय सांगातास मिसाक या गे आबा. हांव मदरी लागीं पयलेंच विचारतां, तुका हांव हाताक धरन आमच्या चापलाक मिसाक आपोवन व्हरतां, जायत? संतोशान भरिल्ल्या काळजान हांवें म्हळें, जायत म्हज्या पुता. आज हांव तिक्के वेग्गी वेतां आबा. नतला मिसाक तयाराय जावन कॅरल्स प्रॅक्टीस सुरू जालां. हांव तुजे खातीर मागतां. गुड नायट आबा. गुड नायट पुता. आनी तें सरलें. दुसऱ्या दिसा सुमती धांवत आयली आनी म्हणालें, आबा, काल म्हाका एक गजाल विचारूंक उडास ना. नोवेना वेळी हांवें तुजे खातीर मागतना सिस्टरीन तुज्या आबाची पिडा खंयची म्हूण विचारलें. देवा लागीं तुजे पिडे विशांत सांगचें बरें न्हय गे आबा? तुजी पिडा कसली ती? हांव तण पडलों. इतल्या ल्हान प्रायर ह्या नेण्ट्या भुरग्याक म्हजी पिडा सांगून बेजाराय हाडूंक हांव कबूल नातलों. देखून हांवें म्हळें, म्हजी पिडा माथरपणाची पिडा. एका प्रायस्ता खातीर मागया म्हूण तुज्या सिस्टरी लागीं सांग पुता, तिका समजातलें. तर हर एका प्रायस्ताक पिडा आसता गे आबा? वय पुता, हांवें म्हळें, पूण सगळ्यांची पिडा आसपत्रेंत रावचे तितली आसना. पाटी वेच्या आदीं म्हज्या खाडकेक धरन म्हूण हाडलें तें. आबा, कळ्ळें म्हाका, तूं तुजी पिडा म्हजे तावन लिपयताय. हां. फेस्त लागीं येतालें. सुमती म्हज्या कुडांत गर्दनाचो गोटो तयार करच्यार पडुलें. कोवेंतांतल्यो थोड्यो इमाजी ताणें हाडुल्यो. मोन जाल्ल्या वेळार हांवें कटल्यार तावन सकला देंवतालों आनी सुमतीक गर्दनाचो गोटो तयार करच्यांत मजत दितालों. नतलाच्या फेस्ताक 2 दीस आसतना गर्दनाचो गोटो तयार जालो. त्या दिसा जेजू बाळकाची इमाज दवरूंक हाडून आयिल्ल्या सुमतीक हांवें म्हळें, सुमती, ही इमाज आज दवरची न्हय, जेजू जल्मोवच्या थोड्या मिनटां पयलें. जायत आबा. तर हांव पोरवां रातीं भायर सरलींच पयलें हांगास येतां. उपरांत आमी दोगांय मिसाक या. मिसा तावन पाटी येतस जेजू बाळकाक गर्दनाच्या गोट्यांत दवरया, जायत गे? जायत पुता, हांवें म्हळें. दुसऱ्या दिसा सुमतेन कॉन्वेंटांत केल्लो कुसवार हांवें रूस पळोवचे खातीर हाडुलो आनी आमी दोगांय निसंगाता बसून तो खातस सुमती म्हणालें, आळे आबा, इतले दीस हांवें तुवें सांगिल्लें पुरो आयकलें. आज मात्र हांवें सांगचें तुवें आयकाचें. हांवें कुतुहालान ताका पळयलें. नातालांच्या मिसाक वेच्या पयलें तुजी पिडा कसली तें म्हाका सांगूंक जाय. ओहो, खंडीत फाल्यां सांगता पुता. ताचो संतोश सांगसोच न्ही. म्हाका आरावन धरन तें म्हणालें, आबा, तूं कितलो बरो. उपरांत म्हाका ताणें बरी रात मागोवन पाटीं गेलें तें. आबले नातलांचो दीस उदेलो. सकाळीं तावन हांव गर्दनाच्या गोट्या मुखार सरपडोन सुमतीची उसमड नपयस जावचे खातीर मागतालों. त्या दिसा सांजेर आपूण येवची ना, रातीक मिसाक वेच्या पयलें भायर सरोन येतेली म्हणलें सुमतीन. हांवें म्हज्या पेटेंतावन म्हजो काजाराचो सूट भायर काडलो. सबार वर्सां उपरांत हांवें हो सूट न्हेसून नातालांच्या मिसाक वेचें. रातीं 12 वरांच्या मिसाक वचोंक आसा देखून ताचे पयलें एक न्हीद काडचे खातीर हांव 7 वरांच न्हिदोंक गेलों. कोणेंगी उठयतनाच म्हाका जाग जाली. म्हज्या मुखल्या घडयाळाचेर वरां 11 जाल्लीं. सुमतीन 11 वरांक येता म्हणलें. हांवें दोळे उक्ते करतना म्हज्या मुखार एकलें चेडूं उबें आसलें. तें म्हणालें, आबा,
सुमतीक आज मिसाक येवंक जायना खंय. ताची उसमोड आज सड जाल्या. म्हज्या तकलेर फातर पडलेल्या बरी जालें. हांव उठोन बसलों. म्हजे मुखार रावुल्ल्या चेडवाचे वोंट कामताले. खंय आसा तें? हांवें निराशेन विचारलें. तें कॉव्हेंतांत आसा आबा. तुका मिसाक आपोवन व्हरचे खातीर ताणें म्हाका धाडलां. नाका पुता, मिसाक नाका. तूं म्हाका कॉव्हेंताक आपोवन व्हर. म्हाका सुमतीक पळयचें. हांव वचोंक भायर सरलों. भियेनाका आबा. ताका आज हरशेंच्या तितली उसमोड ना. तुवें येनातल्यार व्हडणें. सकाळीं तेंच हांगा येतलें. म्हाका पुरतें समाधान जालें ना. तरी चेडवाचीं उतरां आयकून इल्लें धैर्य भोगलें. त्या चेडवाक हांवें फाटीं धाडलें आनी हांव गर्दानाच्या गोठ्या सडशीं गेलों. जेजू बाळोक आजून दवरूंक नातलो. हांव त्या गोठ्या मुखार सरपडोन मागा लागलों. आज जल्मोवच्या जेजू बाळका, म्हज्या सुमतीची उसमड गूण कर. आपले वळवळे सोंसचें त्राण ताका दी. कितलो वेळ हांव अशें मागोन आसलों तें हांव नेणां. दोळे उगडटना सकाळ उदेलो. भोवशा मागोवंक हांव बागाले कडेच न्हिदुल्लों. हांवें तकली उखलून गर्दनाच्या गोठ्यार नदर जोखली. जेजू बाळोक येदोळी थंयसर दवरूंक नातलो. इतल्यार कॉव्हेंताची वडील थंयसर उबी जाली. हांसत ती म्हजे हात आपल्यांत घेवन हॅपी क्रिसमस आबा म्हणाली. हांवें तिका उल्हासिलें. तरी म्हजे दोळे सुमतीक सोदताले. सुमती खंय माद? सोंसणीकाय सांबाळूंक सकानासतना हांवें विचारलें. तिच्या दोळ्यांनी दुखां भरून आयलीं. आपले हात गश्टीत गदगदीत ताळ्यान ती म्हणाली, तुज्या नातीक जेजून आपल्या गोपांत आपयलें आबा. गडगडो मारलेले बरी जावन कानाक हात धरीत हांव कटल्याचेर कवळोन बसलों. वडिलीन मुखार सिलें. काल ताका उसमड विशेष नातली. हांगा येवचे खातीर तें भायर सरलें पर्यान. पूण आवयन सांडलेल्या भुरग्या बरी हांव रडा लागलों. हांव 3 वर्सां तावन कॅन्सर पिडेन वळवळटां तरी देवान म्हाका सोडून म्हज्या नेण्ट्या नातेकीच वेलें न्हय गी मदर. दोळ्यांनी म्हज्या दुखां वाडलीं तडव नासता. धैर्य घे आबा, वडील म्हणाली. सर्गीन तावन तें तुका बाच्यावी जोड दितलें. निमाणो स्वास सोडच्या वेळारी तें आबा आबा म्हणून आपयतालें. हांव आतां मौन जाल्लों. 1.5 वरां तितलो वेळ म्हाका बुजावण दितस वडील सिस्टर भरादीक मेटांनी पाटी पडटाली. पूण म्हाका कोणाचीच बुजावण गरज नातली. हांवें म्हजी दिश्ट गर्दानाच्या गोट्या तेवशीं खंचयली. जेजू बाळोक येदोळी थंयसर दवरूंक नातलो. भितर वचोन हांवें जेजू बाळकाची इमाज हाडली आनी जुजे मरये मदें ताका दवरतना म्हज्या दोळ्यांनी परत दुखां पाजारलीं. म्हजे इतल्याकच हांवें मागलें, जेजू क्रिस्ता, तुवें ह्या संवसारी जल्मोवचे खातीर एक थारो आसा करूंक म्हजें सुमती भोव पेसाडलें. पूण तुज्या जल्माचो संतोश भोगूंक तुवें आमकां दोगांयकी फावो केलें नाय. तूं ताका ससनाची शांती लाबय. सांजेर सुमतीच्या मरणाक जमलेल्या 1000 लोकां मदें हांव तसो लागशिल्लो मनीस जावन नासलों. आबा, तूं रडताय कित्या? तुका संतोशाची खबर आसा. तुजो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. तुजें रगत नितळ पडलां म्हूण डाक्टरान सांगलां. कॅन्सर खरगांतलो तूं बाचाव जालोय आबा. हांव नर्साच्या कुशीक पळयत आसतां
ते संतोषान आमरुके हसतालें. सगळें सुमतीचें मागणें नर्सबाये हांवें कृतज्ञतेन नातीचो उगडा साठयलो. हो, तर तूं सुमती विशांतच चिंतून आसाय गी. रडा नाका बा, सुमतीच्या जाग्यार हांवें तुजी नात जावंक नजो गी. हांवें नर्साच्या तोंडार दिश्ट घाली. सांगातास चिंती लागलो. सुमती तसलो निर्मळ मोग म्हाका हेर कोण दिवंक सकात. देव बरें करूं.